बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. पवमडेनो आज साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी ह्या आयताराक उदी करून देवाचें उतर आमकां देव जाणवाय आमी आपणावन देव जाणवायन भरून सदांच सुमेच्या येण्याक आमी जागृत रावंक उलो करता. जाल्यार इमिसाचे भेटेन वांटो घेतना हीच कृपा जोण एकल्याक मागून घेवया. आमकां देव जाणवाय आनी सदांच देवाच्या येण्याक जागृत कर म्हूण मिसाचे भेटेंत मागतना कोडे साबार पावटी आमी चुकल्या. कोडे साबार पावटी देव जाणवाय आपणावंक ना. कोडे साबार पावटी बऱ्या करण्या वरवीं आमी कोडे तयार रावंक ना, आसूंक ना. असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबां बरी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां बरी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
करुया. जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता. काजराच्या वर्सा निमतान मिनीन आनी मारिया डायस ही आमच्या भावा भयणां खातीर देवान तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचे खातीर मागतना झूल दीस मनयतात. गिल फेर्नांडीस, ब्रेंडा परेरा, मर्लिन फेर्नांडीस तांचोय उगडास करून देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद, देवाची बेसांवां तांचेर आनी दुसरी जी आमची भावां भयणां आपले काजराचे वरोस मनयतात तांचेर हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. जाणें कोणी आपणा पासत मागूंक लायला सांग आमी मागतल्या म्हूण सांगला. ही सगळी मागणी इंटेन्सांवां मनान हाडून हे जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक आमी उबारुया. सुरपतविदार देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाय पोरचोलीत, तिचो पोरचोल उणो जायना. तिचो मोग कोत्तात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलेली तुका मेळटली. तिचेर चिंत दवरूंक सोपून जानवाय. तिचे पासत जागरण करूंक रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मय पासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक अत्रेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीस म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी महिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे वोंट तुजे तोखणाय कोत्तेले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे वोंट मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाचेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातकाचे सावलेन कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. भागीवत पावलून तेसोलिनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरवसो नासलेल्या एरांक
मनशा परी तुमी खोती बरी जायना जावंक मरणाची न्हिदल्यांत ताचे विशीं सत तें तुमी जाणा जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सत मानता. त्याच परी जेजूचेर भावार धरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बरोबर पोतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव ती मेल्ल्यांत ताचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदितांचो तालो गाजतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार धरून मेल्यांत ती पयली पुनर्जिवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतरोलार मेलचे खातीर ताचे बरोबर कुपाचेर उखलून वतले म्हणटच आमी सदांकाल सुम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून हीं उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया. B11 पान 28 पयलो श्लोक. B11 पेज 28. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक किंवा पार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सुरगींचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो झिम्योंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. देखून विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. Predica Pavandino 32 आयतार साद्या काळाचो
आनी देखूनच सुरवातेक तुमकां उगडास केला आज देवाच्या उतराचो सेवा धरून आमकां जाणवाये विशीं शिकोवन दिता द मेसेज ऑफ गॉड्स विजडम. आनी जाल्यार बाबा म्हणिनो ही जाणवायेची देव जाणवायेची शिकोवण देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. ती कोणाक मेळटा, खंयसर आसा, कितें ती देव जाणवाय, हाजे सगळ्यांचो जबाब आयचें देवाचें उतर बाबा म्हणून आमकां दिता. पयलें वाचप जाणवायेच्याच पुस्तकांतलें वाचप तें बूक ऑफ विजडम. आनी हेच जाणवायेच्या पुस्तकानूच ती जाणवायेची तोखणाय केलेली आसा. जाणवायेची खबर हे जाणवायेच्या पुस्तकान पयल्या वाचपान आमचे मुखार दवरले. जो कोण जाणवाय सोदून भोंवता ताका ती जाणवाय मेळटाच. ही उतरां सरळपणी स्पश्टपणी स्पेसिफिकली पयल्या वाचपांत आमकां ती उतरां मेळटात. आनी देखून जी कोण जाणवाय सोदतात तांकां ही जाणवाय मेळटा, फावो जाता आनी जाणवाय वापरून ती आपल्या जिवितांत बरें करूंक पावतात आनी ती सुर्गीचें राज जोडूंक पावतात. कित्याक हाचेर उदीक भोर बाबामडेनाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जे ओपारींतल्यान जेजू आपल्या शिसांक सांगता तें स्पश्ट जालां. 10 आंकवारीची खबर थंयसर केल्या 10 वर्जन्स आनी तितून 5 शाण्यो 5 पिसाट. बाबा म्हणून ह्या आंकवारींच्या जिविताचेर आयच्या दिसाक नियाळ करुया. कोण परी तांणी देव जाणवाय आपणायली, कोण परी तांणी ती जाणवाय तांणी आपणावंक ना. ती शाण्यो 5 आंकवारी आसल्यो ती दुबा वावरेंत तांणी आपली जाणवाय वापरून गिन्यान वापरून आपल्या बराबर तेल बराबर घेतलें. कित्याक घोडे न्हवरो येवंक उशीर जायत, घोडे न्हवरो येवंक काळाव जायत आनी देखून दिवल्यो घोडये पालवत. देखून ही आपली जाणवाय वापरून गिन्यान वापरून ताणें आपणा बरोबर तेलूय घेतलें. पूण 5 पिसाट आसल्यो त्यो फकत उर्बेन बोल्ल्यो, त्यो फकत न्हवऱ्याक रावताल्यो, पूण तांकां फोसायट ना, तांकां ही जाणवाय ना. देखून फकत दिवल्यो घेवन आयलीं आनी उपरांत कितेंय वायट बरें कितेंय जालें फॉर एनी इवेंच्युएलिटी दे वर नॉट रेडी. आनी हेंच कितें बाबा म्हणून थंयसर दिश्टी पडटा. थंयसर जेन्ना काळाव जाता, न्हवरो येना, न्हिदतात सगळीं, झेमेवंक लागतात, मोदयांनीर आवाज येता, थंयसर न्हवरो पावून सरता. सगळीं उठतात, आपआपल्यो दिवल्यो तयार करतात, दिवल्यांनी तेल घालतात. कित्याक न्हवरो पावून सरता ताका येवकार दिवंक जाय. जाल्यार बाबा म्हणून थंयसर 5 शाण्यो आसल्यो तांणी जाणवाय उजार केलेली, गिन्यान वापरलेलें, ती प्रोंत, ती दे वर रेडी, दे वर प्रिपेर्ड. पूण ही 5 पिसाट आसली तांकां तेल ना. जाल्यार तांणी त्या वेळार ही जाणवाय बाबा म्हणून ताणें उजार केली ना. दे डिडंट यूज देयर विजडम. कित्याक ती 5 पिसाट आसली तांच्यो दिवल्यो काबार जाल्ल्यो, तेल नासलें. पूण 5 पिसाट म्हणटकूच तांच्या दिवल्यांनी इल्लें इल्लें तरी तेल, थोडे थोडे थेंबे तेलाचे आसले अशें जाणार सांगतात. आनी देखून बाबा म्हणून जोर तांणी 5 पिसाट आसल्यो तांणी सगळ्यांनी एक मन घेवन जोतर एकले कोणाचे तरी आपआपले दिवल्यांतले इल्ले इल्ले थेंबे जे तेलाचे आसले ते घातलेले जाल्यार घोडे तांचे मदले एकलेक हो सोयेक मेळपाचो, हो चान्स पडपाचो ह्या न्हवऱ्या बरोबर ह्या लग्न वस्त्र्यांत भितर सरूं. पूण तांणी तशें चिंतलें ना. दे वर सेल्फीश. ताणें फकत आपणाचेंच चिंतलें, आपणाची दिवली पालवल्या, आपणाची दिवलेन तेल जाय. आनी देखून बाबा म्हणून ताणें एकामेकाचें चिंतलें ना. देखून ही जाणवाय ताणें उजार केली ना. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून जेन्ना ताणें त्या 5 शाण्यांक सांगलें आमकां तुमचें इल्लें तेल दियात, तेन्ना ताणें सांगलें तुमकां आनी आमकां पावोशें ना. देखून विकतल्यांगेर वचात आनी तुमी तें तेल विकतें हाडात. सगळीं बराबर आयलोलीं म्हणटकूच जेन्ना हे शाण्यो तांकां विकतल्यांगेर वचून विकती हाडूंक लायता तेन्ना ती 5 जाणां वेतात. जाणवाय उजार केलेली जाल्यार इफ एट ऑल दे हॅड यूज देयर विजडम, इन्स्टेड ऑफ ऑल 5 ताणें घोडे एकल्याच्यान कोणें तरी वचूंक जातालें आनी हें तेल गरजेचें तें ताणें घेवन येवंक जातालें. पूण ती तशें करिनात. 5 जाणां वेतात विकतल्यांगेर आनी 5 जाणां तेल घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावून सोदता. थंयसर जाणवाय खंय आसा समजुया. ती 5 जाणां आसलीं तातूंतलीं 4 जाणां ती थंयसर रावन एकलीच आंकवारी
थंयसर तेल हाडूंक गेलोली जाल्यार ती तेल घेवन येता म्हणसर ही 4 जाणां उरलोली ती त्या न्हवऱ्या लागीं विचारतात रिक्वेस्ट करतात म्हणसर तो टायम तो वेळ घेवन घोडे बाय दॅट टायम ती एकली पिसाट आंकवार जी तेल हाडूंक गेलोली ती घोडे पावपाची आनी हे भाशेन तें तेल घेवन सगळीं 12 घोडे भितर सरपाची ही जाणवाय तांकां ना जाली दे डिडंट यूज दीस विजडम आनी देखून बाबामडेनो 5 जाणां विकतेल्यागेर वेतात आनी येतात म्हणसर न्हवरो भितर सरता आनी दार बंद जावन ती भायर उरतात बाबामडेनो अशें सांगूंक गेलें जाल्यार जायत्यो घडण्यो ह्या ह्यो आंकवारी विशीं ताणें जाणवाय आपणायली आनी जाणवाय आपणावंक ना ताचे विशीं आमकां हें वाचप स्पश्ट करता जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो तेसालोनिकारांक बरयलेली चिठीन ही पोरचेक ही देवाची जाणवायच उगडास करता आनी म्हणटा बोरवांसो नासले परी तुमी जिव नाकात कित्याक आमकां सोणेकल्याक बोरवांसो आसा सोमी येतलोच सोमी येवचे पयलींची कोण मरून गेल्यान ती सदांकाल देवा सरशीं आसात देखून असल्या बोरवाशान तुमी जियेयात ही जाणवाय तुमी आपणायात ही जाणवायेन तुमी जियेयात कित्याक सर्वेस्पर जेजू नव्यान येतलो दुसरें येणें जेजूचें आसा तेन्ना सगळीं जी कोण आदी मरून गेल्यान ती पुनर्जीवन जावन जेजू बरोबर ही सासणाचें जिवीत जोडूंक पावतलीं जाल्यार बाबामडेनो आज तुवें आनी हांवें कितें करचें काय देवाचें उतर आमकां ही जाणवाय विशीं शिकोवन दिता तेन्ना जाणवाय देवाची मागून घेवया पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या मदलें एक देणें म्हळ्यार जाणवायेचें देणें जे आमकां तिरावणी संस्कारांतल्यान फावो जावन तर सॅक्रमेंट ऑफ कॉन्फर्मेशन वी रिसीव्ड वन ऑफ द 7 सॅक्रमेंट्स वन ऑफ द 7 गिफ्ट्स वीच इज विजडम आनी देखून बाबामडेन ही देव जाणवाय देवान आमकां दिल्या तिचो वापर करुया देव जाणवायेन आमचें जिवीत बाबामडेनो आमी जिवोवपाचो प्रयत्न करुया आनी जी कोण ही देव जाणवाय सोदतात दोज हू सीक द विजडम तांकां ही जाणवाय मेळटा देवाचें उतर आमकां सांगता देखून देव जाणवायेन जेवया देव जाणवाय आपणावया आनी देवाचेच जाणवायेन बरोवन बरो वावर करून तुवें आनी हांवें हें सुर्गीचें राज जोडून घेवंक पावूंक आमकां आदार कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया सगळीं बिरावया ह्या वेळार आमचो भावार्थ जारून बरोबर म्हणया सतमंता देवाक सर्वोदयदार बाबाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभाळलो आंकवार मारी थावन जल्मलो पोंच पिलाताक हाल ताणें कश्ट सोंसलीं ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वपदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय धान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमान धाम पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमी सगळीं देवाचो आदार मागून घेवया देव जाणवाय आमकां फावो करून आमी तातूंतल्यान ताच्या जेण्याक तयार जावंक मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समेस्तांचें बरें चिंतून सगळ्यांच्या जिविताच्यो दिवट्यो पेटलेल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सुर्गीचें राज आसा हें मनान दवरून पोरचे पासो आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करून तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया हांगा एकठांय जाल्ल्या
जाल्लेले आमी समेस्तांनी आमच्या जिवितांतले पिशेपण पयसावन सुर्गीच्या राजा पासत व्हड शाणेपण जागृताय आमी सांबाळून आनी तातूंतल्यान आमचे पावलां मारूंक आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आज आमचे गोंयचे दिवसीन वेदी सेवकांच्या ह्या वावरा खातीर भेटयलो आयतार तेन्ना तांचो उगडास करतना तांणी सदांच सोतुरायेन वेदीची सेवा करून आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवंक जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा मगडा तुजेर पातयेन तुजेर विस्वासून देव जाणवाय ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागून घेतले. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी आमकां सगळें तुज्या आशिर्वादान भर क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेडोनेच्या वेळार गावुया वेदीचे उंड्या सोवे C40 पान 40 C43 पेज 46. भवमडेने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मर्दांचो समरोम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालो. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतुरे गायता. Sorgani, so sorg.
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातो आसतना काल्स घेतली, तुका नव्याने तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso gut purgotia, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उंडोन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पुती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दोता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भावा भयणीनो, देवान आमकां रोचून ही देव जाणवाय फावो केल्या. देवान आमकां गिन्यान दिलां आनी ही जाणवाय वापरून, गिन्यान वापरून जायतें बरें आमी आमच्या जिवितांत केलां. जायते बरे थाराव आमी घेतल्यात, बरे निश्चय आमी केल्यात आनी देखून देवाचें बरेंपण आमी जोडूंक पावल्या, पळोवंक पावल्या. देखून ही देव जाणवायेच्या देण्या खातीर आनी ताचे बरोबर दुसरी देणी देवान आमकां फावो केलेल्या खातीर ताचे उपकार आठोवन दिन वाचून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. Te atrás, volví, podría, mamá, sí,
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरणदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5 वचरो मेळटा थंय आड पडूंक म्हाका दिला शितळ व्हांवत्या उदकाशी चलयता म्हजीं पावलां प्रार्थुया कोणवेळ्या बाबा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्या तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी बसुया कलोण्यो फाटल्या आयताराक म्हणजे नोव्हेंबराचे पयलेर आमचें धर्मदान जालां 29,335 रुपया दुसरे नोव्हेंबराचे धर्मदान 20,120 रुपया तुमकां आमी तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा आतां तिसरे मीस 9 वाजता ह्याची मांडावळ करूंक नोमशीन रुजाई साहेबिनीचे नोवेना चालू आसात आज सांजे आयचो तिसरो दीस नोवेनाचो तेर्स 5:30 वाजता उपरांत मीस आनी साल्व मांडावळ करूंक केरांत आनी कार्दोज 2 दोर दिसाक सकाळीं 7 वरांचे मीस आमी समुदायांक घातलेलें आसा पुर्बे सुमयार तुमचें दान PPC वांगडा लागीं दिवंक मागता पुर्बेचो खर्च हो दीस फेस काडून उरलोले दुडू आमी सेंट मायकल कम्युनिटी सेंटरा खातीर वापरतले सोनवारा दिसाक नोव्हेंबराचे 14वेर वेस्प्र आनी मीस मांडावळ करूंक पॅरिश कावन्सिल फुडल्या आयताराक रुजाई साहेबिनीची परब पुर्बेच्या दिसाक मिसा पयलें सकाळीं 6:30 दुसरें 8 आनी तिसरें 9:30 वाजता पुर्बेच्या मिसाक फादर सिमांव फेर्नांडीस डिरेक्टर ऑफ पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हाजीर आसतले आनी देवाचे उतराची पोरगोटणी करतले सांजे मीस इंग्लीश भाशेन 6 वाजता पुर्बे दिसाक मिसांत वांटो घेवंक सोदतले आनी ऑफिसांत आपलीं नांवां दिवंक मागता घराब्यांतलो एकलोच वांगडी आयल्यार दुसऱ्यांक जागो दिवंक सोयीक जातलो मिसावाचे कॅलेंडर्स ह्या वर्साक आमकां पावून सोडल्यात PPC वांगड्या लागीं धाडून दितले एक कॅलेंडर घेवन मिसावांक तेंको दिवंक मागता 50 रुपया ह्या कॅलेंडराचें मोल आमचे वॉलंटियर्स हांकां आमी खिरीत भाशेन शाबासकी दिता
कित्याक ज्या दिसाक तिसवेर ओयतुंबराचे थाव आमची इगोर्जेची दारां आमी उक्तीं केल्यांत मिसाची भेट भेटोवंक पोरचेक आमी तयार केल्या तेन्ना दोर दिसाक दोर मिसांक ती येवन जायते भाशेन आमकां आदार दितात. चॅक थर्मल गन घेवन चॅक करतात, सॅनिटायज करूंक आदार करतात, दुसरी वस्तू मांडावळीन घालूंक आमकां आदार दितात. देखून आमी आमच्या वॉलंटियरांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाक येतना उगडास करता तुमी तुमचें मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्सींग दवरचें आनी सॅनिटायझर वापरूंक उगडास करता. ही पिडेंतली देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आमी घडटात ते भाशेन आमच्या हातांत आसले उपाय घेवंक आमी प्रयत्न करची गरज. डोनेशन आमच्या वावरा खातीर आल्बर्ट डेव्हलपर्स 1 लाख, नॅश नेथन गोमेज बोनिये 20,000, नॅश फर्नांडीस UK 20,000, लिया and रोसेंदो परेरा मिरामार 10,000, विन्सिदी अल्मेदा ओल्डेंबाट 10,000, बोरो देखनार ओइताले 10,000, विक्टोरिया बुतील दुर्गावाडी 5,000, Antonio Gonçalves Salvador de Mundo 5,000, Romualdo Travas Saligão 5,000, Lurdin Pereira Santinês 5,000, बोरो देखनार कार्दोस वाडो 1,750, Perpetual Fernandes ओल्डेंबाट 2,000, Gerald de Souza Dondre 2,000, Luisa Cordeiro Eugenio 1,000. तुमकां आमी तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्रीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचलयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार गायन गावुया शेळयां कावदार D40 आणि 6 पान 70 आणि 4 D46 पेज 74.